35वो 35th नॅशनल रोड सेफ्टी मंथ जो 15th ऑफ जानेवारी स्टार्ट जाल्लो आनी 14th ऑफ फेब हो काबार जाता. सो आमी हे रोड सेफ्टी विकाक हो जो प्रोग्राम घडोवन हाडला तो म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट नॉर्थ आनी एनफोर्समेंट नॉर्थ पॅन्जीम हो जो जावन आसा इन एसोसिएशन वीथ सार्थक फाउंडेशन. आमी गोंय रोड सेफ्टी मंथाक जे मेनली भर जो घातला तो म्हटल्यार मेनली स्कुलांक वचून आमी भुरग्यांक इन्वायट केल्ले आसा. आमी आमच्या ऑफिसांनी ऑलरेडी एक आय कॅम्प असले आमी ऑर्गनायज केल्लो. तेतून आमकां जे ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर जावं पायलट ते आमकां जेंचे विजन मेनली जे एक्सिडेंट जाता ते ड्यू विज्युअल डिफेक्ट ते जावन आसा. विज्युअल डिफेक्ट आमकां ऑलरेडी जे लोकांक जे लागींचे दिसना गाडी चलयतना आनी जे एक्सिडेंट जाता त्या खातीर हो लोकां खातीर हो जो कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा हे पेडीचे बस स्टँडार तो खरेंच ह्या ड्रायव्हरांक आनी जे मेनली जे आमचे एज जावन आसा एज जे ड्रायव्हर आमी एज एक्सिडींग फ्रॉम 40 एंड अबाव जेंची आयसायट जी कमजोर जाता आफ्टर एज डे बाय डे. सो हांकां हो कॅम्प मेनली इम्पॉर्टंट जावन आसा. ऑलरेडी आमचे टॅक्सीकार भाव जावं पायलट भाव ऑलरेडी हांगा येवन ते हांगा आतां चॅक करतले आपले आयसायट आनी म्हाका दिसता की तांकां हें इम्पॉर्टंट जावन आसा. सगळे लोकांनी चॅक केलें हे पण एकूच उद्देश आशिल्लो सार्थक फाउंडेशनाचो की जे ड्रायव्हर्स आनी क्लिनर किंवा कंडक्टर जे सकाळी 7 वरांचेर जे बसीन गाडयेन बसता ते खंय तरी म्हाका दिसता 7 ते 8 वरांचेर ते गाडयेंतल्यान देंवता. त्यामुळे खंय तरी ते क्लिनिकान किंवा खंय तरी हॉस्पिटलान वचून तांचो BP शुगर म्हणा किंवा आयसायट चेक करूंक शकना. आमच्या डेटीन म्हाका दिसता आयसायट ही ड्रायविंगाक खूब म्हत्वाचें